नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। गोंयकारांक जुनांत पावर शॉक, लायटीचे दर वाडले 14%। वीज रेग्युलेटरी आयोगान वीज खात्याक दिली मान्यताय। खात्यान मागिल्ली 19% नवे दर 1 एप्रिलासावन लागू। वास्को झोपडपट्टे वयले कारवायेक कर्नाटकी आड गोंयकार रंग दिवपाचो कर्नाटकाचो यत्न। आमदार मंत्री मिडियाक घेवन गोंयांत। बंगळुरांतले गोंयकारांच्या नांवान धमकी। मुख्यमंत्र्याची सणसणीत जाप। देस्तेरवाड्या वयल्या 82 फामिलीक घाल्यो हेडलँड सड्या वयल्या पुनर्वसणूक बोर्डाच्या वसणुकेत जीआरबीच्या रुमांची दशा। नळाक ना उदक, मात बोटी वयल्या कामगारांचे संसार रस्त्यार। म्हादय केशींत केंद्रीय उदका आयोगाच्या रिपोर्टाचेर गोंयच्यो हरकती लवादान घेतल्यो मानून हरकती भायर मारच्यो म्हूण कर्नाटकान लायिल्लो नेट। विर्डीचेर सुनावणी 24 एप्रिलाक। राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स सर्त बांबोळे सुरू। देशभरांतल्यान 500 वयर उदेंते एथलेट वांटेकार। केरळ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तयारीत। गोंयाक मेडलाची आस्त। खबरो विस्तारान। गोंयकारांक जुनांत पावर शॉक लागपाचो आसा। जॉयंट वीज रेग्युलेटरी आयोगान वीज खात्याक वीज दर 14% वाडोवंक मान्यताय दिल्या। 1 एप्रिल 2015 सावन नवे वीज दर लागू जातात। म्हळ्यार जुनाचे लायटीचे बील हातार पडटले ते 14% वाडिल्ले आसतले। वीज खात्यान 19% दर वाड मागिल्ली, पूण आयोगान ती न्हयकारून फकत 14% वाडोवंक मान्यताय दिल्या। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। वाडयल्ल्या वीज दरांचेर जॉयंट रेग्युलेटरी आयोगान ह्या पयलीं जनसुनावण्यो घेतल्यात। जॉयंट रेग्युलेटरी आयोगाचो चेअरमॅन सुधीर चतुर्वेदीन ह्यो सुनावण्यो घेतल्यात। आयोगान रिपोर्ट वीज खात्याक दिला। रिपोर्टान वीज बिलान 14%ची वाड करपाक आयोगान मान्यताय दिल्या। आता 1 एप्रिल 2015 सावन गोंयकारांक 0 ते 100 युनिटां मेरेन दर युनिटा फाटल्यान ₹1.5 फारीक करचो पडटलो। 101 ते 200 युनिटां मेरेन दर युनिटाक ₹1.90। 201 ते 400 युनिटां मेरेन दर युनिटाक ₹3.10। 401 युनिटां वयर दर युनिटाक ₹3.60। सध्याचे लायटीचे दर पळयात। 1 ते 60 युनिटां मेरेन दर युनिटाक ₹1.20। 61 ते 250 युनिटां मेरेन दर युनिटाक ₹1.70। 251 ते 500 युनिटां मेरेन दर युनिटाक ₹2.75। 501 युनिटां वयर दर युनिटाक ₹3.20। वीज खात्यान 19% दर वाड मागिल्ली। तशें जाल्यार विजेचे युनिटाचे दर अशे आसपाचे। 0 ते 100 युनिटां मेरेन दर युनिटाक ₹1.40। 101 ते 200 युनिटां मेरेन दर युनिटाक ₹2। 201 ते 400 युनिटां मेरेन दर युनिटाक ₹3.20। 401 युनिटां वयर दर युनिटाक ₹3.70। वीज खात्यान 2011-12, 12-13 आनी 13-14 ऑडिट करून रिपोर्ट दिवपाचे निर्देशय आयोगान दिल्यात। हो रिपोर्ट दिवंक खात्याक 30 जून 2015 मेरेनचो प्राझ दिला। नाजाल्यार खात्या आड कारवाय करपाची शिटकावणी आयोगान दिल्या। गोंयांत सध्या 12% लायटीची लिकेज जाता। The Commission has permitted only increase of 14%, but even that 14% has been permitted within rationalizing of the tariff structure for different sections of consumers. The other aspect is that they have limited this order for 1 year. नव्या दरा प्रमाण सिंगल फेज कनेक्शनांक दर म्हयन्याक कमीत कमी ₹100 आनी 3 फेजीक ₹300 फारीक करचे पडटले। 10 kV वयर लोड मंजूर जाल्ल्या आनी सेगीत 3 म्हयन्यावर बंद आशिल्ल्या फ्लॅट वा बाकीच्या घरांक ₹1000 फारीक करचे पडटले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। बायणा आनी देस्तेरवाड्या वयले कारवायेक कर्नाटकी आड गोंयकार रंग दिवपाचो यत्न कर्नाटकान चलयला। एके वटेन कर्नाटकांतलो आमदार बायणा येवन सरकाराच्या नांवान शबय घालता। दुसरे वटेन पर्यटन मंत्री आर.व्ही. देशपांडेन बेंगळुरांत आयटी उद्देगांनी आशिल्ल्या 15-20 हजार गोंयकारांचो विशय काडला। देशपांडे 3 जीपी भरून पत्रकारांक घेवन आयला। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा गोंयकार बेंगळुरांत वचून बेकायदेशीर झोपड्यो बांदून रावनात। बायणाची 204 घरां मोडपाक हायकोर्टान सोमार मेरेन स्थगिती दिल्या। देस्तेरवाडो आनी बायणांतल्या झोपडपट्टे आड कारवायेक सध्या गोंयकार आड कर्नाटकी रंग दिवपाचो कर्नाटकाचो यत्न दिसता। फाटले 4-5 दीस जाले थंयचो आमदार पाटील बायणा लोकां बरोबर ठाण मांडून बसला। गोंयच्या सरकाराच्या नांवान शबय घालता।
ब्रेस्तारा सकाळीं कर्नाटकाचो पर्यटन मंत्री आर.व्ही. देशपांडे 3 जीपी भरून पत्रकारांक घेवन पणजे पावलो. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेक घेवन तो मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळो. उपरांत मिडियाक मेळ्ळो. गोंयचे मिडियान म्हादयचो प्रस्न काडल्यार देशपांडे पावलो बंगळुरूच्या 15-20 हजार गोंयकारांचेर. हे बघा कुठलाही पर्यटक कुठे जाऊ नका. मग मला बोलावं लागेल तुमचे 15-20 हजार यंग IT प्रोफेशनल्स बेंगळुरूमध्ये काम करतायत. सांगा आम्ही करता, आम्ही तर सहकार करतो की नाही. आमच्या कर्नाटकात आम्हाला त्यांच्यावर आम्हाला थांबा काय तर हे बघा तुम्ही काय तर प्रश्न विचारू नका. मिडियान मुख्यमंत्री पार्सेकाराक विचारलें. पार्सेकारानूय ताका सणसणीत उतरांनी जाप दिल्या. हे पळय, आमचे लोक बेंगलोर आसूं किंवा हैदराबाद आसूं, पुणे आसूं किंवा मुंबय आसूं, आमचे लोक जे आसात खंय रस्त्यार रावल्ले आनी एनक्रोच करून रावल्ले ना, ते वरात आसात. त्यामुळे हो विशय कोणी तरी गोवा विरुद्ध कर्नाटक करची गरज ना. बायणा दर्या देगेवयली 204 घरां बिरेस्तारा सकाळीं मोडपाचें थारिल्लें. थंयचे लोक कारवाये आड हायकोर्टांत गेल्ले. हायकोर्टान सोमारा मेरेन स्टे दिल्या. हायकोर्ट सोमाराक कितें थारायता तें पळोवया म्हूण पार्सेकारान देशपांडेक सांगलां. 1200 वरती घर आसा. ही हॅज सिलेक्टिवली सिलेक्टेड 205 हाऊसेस. हांव हांगा कर्नाटका महाराष्ट्रा उलयचे आयला तर हांव सेमा कितें सांगलें बाबा अशी कर, कोर्टा स्टे जातलो कंटिन्यू जातलो दॅट इज डिफरंट मॅटर. पण एज अ ह्युमन बींग एज अ चीफ मिनिस्टर हे डेमॉलिशन ड्रायव्ह करचें बरें न्ही. सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टची जजमेंट आसा की कोण एक 10 वर्ष रावल्यार ताका रिहॅबिलिटेशन जो पर्यंत जायना पुरुस्थिती तोपर्यंत ताका डिस्टर्ब करचें न्ही म्हूण ते ताका हांव सांगलां. सो वी आर होपफुल दॅट ही विल नॉट गो टू द एक्स्ट्रीम. थंय जे पयलींचे लोक आसले तांच्या खातीर रिहॅबिलिटेशन पॅकेजूय दिल्ले. रिहॅबिलिटेशन पॅकेज दितकीर टेनामेंटांत ताणें वचूंक जाय आसलें, तें वचूंक ना. जेन्ना रिहॅबिलिटेशन पॅकेज दितात हें जालें आनी त्या पॉयंटार रावल्यार मेळटा म्हणून तिचल्ले खाली जालें की दुसरे कडले येवन रावतात. पूण कालचें जें आसा त्या सगळ्यांची वेवस्था दुसरे कडेन केल्ली. ताणें थंय वचणे गरज आसले वचपाक वेळ काडलो किंवा काही जाण गेल्ले आनी दुसऱ्यांक भाड्याक दवरलेले. 2004 पूर्ण निवळ केल्लो म्हज्या माहिती प्रमाणे. काही जाणां कडल्यान वोट बँक पॉलिटिक्स जालें आनी तातूंतसून परत थंय झोपडपट्टी किंवा स्ट्रक्चर्स येवपाक लागले. जो कायदो बायणांक लागता तोच कायदो कुळंगटी लागतलो, तोच कायदो मोरजे मांद्रे हरमलूय लागतलो. विरोधी पक्ष नेते जरी असले तरी हांवें तांकां म्हटलें की तुमी आनी हांव बसुया. काँग्रेस उदरगती आड ना, मात सरकारान बायणाच्या लोकांचे पयलीं दुसरे कडेन वेवस्था करपाक जाय म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन उलयलो. तो बुधवारा रातीं बायणां गेल्लो. We are not against the development. We are not against the progress. And we would like that even the BJP party who had given an election manifesto and in their manifesto they had said they would give a package. बायणाच्या लोकांक सोमार मेरेन थाकाय मेळ्ळ्या. तांचो फुडार सोमारा हायकोर्टांत थरतलो. मात कर्नाटकांतले आमदार मंत्र्यांचो मूड वेगळोच वाद करपाचो दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देस्तेर वाड्यावयल्या फामिलींची हेडलँड सड्यावयल्या पुनर्वसणूक बोर्डाचे वसणुकेत वेवस्था केल्या. 82 फामिलीक थंय घाल्यात. मात GRBच्या रुमाची दशाळ जाल्या. नळाक उदक ना. देस्तेर वाड्यावयल्यो 2 फामिली अजूनय रस्त्यार आसात. बोटीचेर काम करपी कामगारूय मोडिल्ल्या घराच्या सुवातेचेरूच आसात. थंयच रांदतात आनी जेवतात. सरकारान रावपाची सारकी वेवस्था करूंक ना म्हणून लोक बोवाळ मारतात. वास्कोची 84 घरां मोडून तातूंतल्या 82 फामिलींक हेडलँड सड्यार पुनर्वसणूक बोर्डाचे कॉलनीत रावंक क्वॉर्टर्स दिल्यात. ह्या 82 घरांनी 160 दादले, 160 बायलो, 200 भुरगीं आनी 61 जाणटे आसात. लोकांची दुसरे कडेन वेवस्था केल्या म्हूण उपजिल्लोधिकारी गौरीश संकवाळकर सांगता. जी ती 84 घरां आशिल्ली तांकां ऑलरेडी गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची जी बिल्डिंग्स आसात त्या बिल्डिंगांनी आमी टेनामेंट्स अलॉट केले. 2 घरांक मेळोंक ना म्हणटा अशें. जांचे कोणाची कितें इश्यूज आसा ते तांच्यांनी 2 जाणांनी म्हजे कडेन एप्लिकेशन्स दिला ते आमी एक्झामीन करतात. हे सुमार 600 लोक रावताले ती घरां पळयल्यार GRBचे कॉलनीतले रूम सापूच ल्हान. 35 चौकड मिटराचे रूम दिल्यात. सामान दवरूंक खंय जागो ना. रांदप न्हिदप आनी जेवप खंय काय म्हूण ह्या लोकांचो प्रस्न. कॉटेजाचे सिलींग निखळटा. नळाकूय उदक ना. अशे परिस्थितीन ह्यो फामिली थंय गेल्यात. आमकां एक सिंगल दिला तेंच्यांनी. टॉयलेट लिकेज जाता. ते धाकटे आहा ते कितें म्हणून व्हडले घर आसलेले आमचे धाकटे आमकां जमना ते कितें म्हणून करपाचें. सामान आमचो असो पडलेलो खंय म्हूण दवरपाचें. एकूच हॉल कसो बेडरूम ना. एक किचन एक संडास
संडास आणि बाथरूम थिंगा सगळे एकूच कडे आणि एक खोर असा येतो किती जातात 3 भुरगे असा सून असा चेडवा असा खुई निघतले 2 फॅमिलींची व्यवस्था केली ना मंत्री आणि सरकारी कचेऱ्यांनी तांणी फावटी मारून जाल्यो मात सध्या तांकां आला शिरो ना बच्चे लोग सब एग्जाम के टाइम पे तो थोड़े कैसे करेंगे तुमको जगह नहीं दिया जगह नहीं आता तुमको घर दिला घर देऊ ना काहीच देऊ ना बाबा घर दिता म्हणून हे रस्त्यानं उडेला आमका आता तुम्ही काय होता खैर रस्त्यानं उडे अंगात रांधून करतले खैर वचपाचे हे टायमांक कोण ना आमका तांचे बरोबर नुस्तेमारी बोटीवेले कामगारय रस्त्यार पडल्यात हे लोक त्या वाठारांत रावताले सरकारान तांची व्यवस्था केल्ली ना ते मोडिल्ले घरांचे सुवातेरूच खातात जेवतात मुनीस रस्ता मानाय गेले मरे काम बेकार उरले सारखे शेड पण दिशाल न्हू मानाय रावंक मातशे लुगार दिले पुरो आसले पुनर्वसणुकीच्या नावान सरकारान फटयले म्हूण देस्तेर वाड्यावेल्यो फामिली उलयतात मोडिल्ले घरांतलो संसार तांकां सरकारान GRBचे कॉलनीत 35 स्क्वेअर मिटरा भितर आसा ते परिस्थितीन चलोवंक सांगला प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब घेवया एक विराम.